तेंचे एम्प्लॉयमेंट जे आमचे गोंयकार भाव आसात भयणी आहा जे गोंयांत डिफरंट दोन मेन प्लेसींचेर जे कामाक आसा आनी तेंच्या एम्प्लॉयमेंटाचो एक इश्यू जाला। पयलो म्हटल्यार गोवा युनिवर्सिटी जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा MTS असले तेंचो इश्यू आनी दुसरो म्हटल्यार संजीवनी जे कारखाना आसलो शुगर फॅक्टरी आसली तेंचो इश्यू। तर पयलो इश्यू असो की गोवा युनिवर्सिटीचे जे 25 स्टाफ असले आमचे जे गोंयकार असले आनी लोकल असले जे MTS म्हणून कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां घेतले हे भुरगे 5 ते 12 वर्सां एक्सपिरियन्स त्या भुरग्यांक आसा आनी सडनली गेल्या म्हयन्यान त्या भुरग्यांक कामार येवं नाका म्हणून सांगले तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जालो आनी परते तांकां न्यू कॉन्ट्रॅक्ट तेंचो रिन्यू जावंक ना नाल्यार तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी गोवा युनिवर्सिटीन मेळोंक ना। आतां त्या भुरग्यांची परिस्थिती अशी आहा की जे भुरगे 5 ते 12 वर्सां युनिवर्सिटीन काम केला MTS म्हणून काम केला आयज तेच भुरगे एलिजिबल ना कशें जाल्ले आहा म्हणजे त्या भुरग्यांक काम कळना अशें जाल्ले आहा। जर ह्या भुरग्यांनी इतली वर्सां काम केला आनी ते इतली वर्सां थंयसर ते आसले जाल्यार हेचो मिनींग इतलोच की त्या भुरग्यांक काम कळटा त्या भुरग्यांक ते काम ते करताले म्हणून तांकां इतले वर्सां तांकां थंयसर दवरलेले। पूण आतां सडनली त्या भुरग्यांक जे काम नाका कामार येवं नाका म्हणून सांगले टर्मिनेट जालो जाल्यार ह्या भुरग्यांचेर खंय ना खंय तरी एक अन्याय जाल्लो आसा। तेजी एग्जाम्स तेजे रिक्रुटमेंट हे नवीन जाल्ले आसा न्यू कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेतलेलो आसा आनी न्यू कन्फर्म स्टाफ घेतलेलो आसा। आतां जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ न्यू घेतलो न्यू परमनंट स्टाफ घेतलो आनी जेन्ना त्या स्टाफाची गरज आसा MTSची गरज आसा जाल्यार ह्या भुरग्यांक तो जो तेंचो रायट आसलो ना जाल्यार जो तांकां थंयसर जॉब कंटिन्यू जावपाक जाय आसलो तो कित्याक जावना। सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाक जाय। सो आयज आमी हो इश्यू इतल्याक लागून हाडटा की 25 भुरगे जे आयज घरा बसला त्या भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय युनिवर्सिटीन तांकां न्याय दिवपाक जाय आनी गोंयच्या सरकारान त्या भुरग्यांक न्याय दिवन त्या भुरग्यांक काम दिवपाक जाय। पयर तुमी न्यूज वाचले आसतली पेपराचेर जेन्ना येयले न्यूजाचेर जेन्ना येयले की त्या लोकांक आतां कंपनी बंद करून त्या लोकांक VRS दिवपाचे आहा म्हणून त्या कामगारांक VRS दिवपाचे जाल्यार त्या कामगारांक आमच्या वांगडा मिटींग जाली तेंची मिटींग जाल्या उपरांत आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे एग्रीकल्चर डायरेक्टराक मेळ्ळे डायरेक्टरा कडल्यान आमी क्लॅरिफिकेशन घेतले की हो विशय कितें जाल्यार कितें जाला की लास्ट 4 वर्सां जाली कंपनी बंद आसा शुगर फॅक्टरी बंद आसल्या कारणान गव्हर्नमेंट तांकां पॅकेज दिलां की पॅकेजींच्यान तांकां सद्या पेमेंट वयता। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आतां 2 ते 3 वर्सां जाली कंपनी येयल्यार जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ह्या फावटी फायल मूव केली आनी तांकां सांगलें की ह्या वर्सा आमकां त्या कामगारांक पगार दिवपाक जाय म्हणून आनी आमकां फंड रिलीज कर म्हणून जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटान डायरेक्ट सांगलें की आमच्या कडेन पयशे ना त्या गोंयकारांक जे थंय 177 जे गोंयकार कामाक आहा तांकां पगार दिवपाक आमच्या कडेन पयशे ना म्हणून तेंच्या सो हे 177 जो संजीवनीचो स्टाफ आसा तेंचेय कितें तरी प्लॅनिंग हे सरकारान करपाक जाय कित्याक 20 ते 25 वर्सां काम करून एका गोंयकाराक तुमी सोडपाक शकना तेका तुमी असोच रस्त्याचेर वाऱ्याचेर उडोवपाक शकना ही सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय। जर गोंय स्वयंपूर्ण करपाची गजाली हो सरकार करता जाल्यार गोंय हे स्वयंपूर्ण जावपाक जाय।